probability of drawing a red card. So total number of possible outcome पहिली काढतले मी. सो टोटल कार्ड्स जी असतात ती हांवें तुमकां प्रिवियस व्हिडिओन सांगल्या 52 कार्ड्स असतात. आता तुमकां स्पेसिफाय केला हांगासर तुमकां फाइंड आउट करपाक जाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड. सो रेड कार्ड जर ड्रॉ केले काढले जाल्यार कितले हांगासर चान्सीस आसा रेड कार्ड. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52. सो टोटल रेड कार्ड कितले असतले 26. सो हे जर कॅन्सल केले 26 1 जा 26 2 जा. So A is your correct option. Question 8. Probability of getting a number divisible by 3 from 1 to 15. So total number of possible outcome. So the first number सगळे बरोवन काडस 5 6. So total number of जर काउंट केले जाल्यार कितले असतले 15 असतले राइट. सो आता तुमकां probability of getting कितें सांगला नंबर जो डिविजिबल जातलो बाय कितलो 3. सो 3 च्या टेबलान हितूंतले खंयचे खंयचे नंबर येता ते बरोवन काडात हांगासर. 3 येतलो 6 येतलो 9 12 आनी 15 राइट. सो डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 15 सांगला. सो कितले नंबर्स आसा टोटल 5 आसा आनी पॉसिबल आउटकम 15. सो 1 5 1 जा 5 3 जा. सो 1/3. नेक्स्ट वन लेटर चूजन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. ओके सो हांगासर तुमकां एक वर्ड दिला प्रोबेबिलिटी इट इज अ वोवल्स. आता तुमकां हांगासर वोवल्स सांगला. सो हितूंतलो फाइंड करपाक जाय प्रोबेबिलिटी. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो आता पयली अशे जे कॅपिटल लेटर जे असतले जो वर्ड दिला पळय तो तुमी कितें करतले काउंट करात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो कितले येयले 11. सो पॉसिबल आउटकम कितलो येयलो 11. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल्स सांगला. सो आता वोवल्स जे असता पळय ते 5 लेटर असता तेचे AEIOU. सो ही 5 लेटर्स तुमकां कितली मेळटली ही फाइंड करूंक जाय. सो हितून खंयचे खंयचे पळय आसा वोवल्स O आसा एक मागीर A आसा मागीर I आसा मागीर अगेन I आनीक आसा हांगासर 1 2 3 आनी 4 आनीक ना. सो तुमकां पॉसिबल आउटकम ह्यो 11. 11 हो कसो येता तो हांवें तुमकां सांगलो सगळे जे लेटर्स आसा ते काउंट करप 11 आनी हो वोवल्स कितले 1 2 3 4. So 4/11. So A is your correct option. So question number 9 आम्ही vowels find केले of this given word. आता सपोज जर तुमका consonant सांगलेले ओके त्याच्या ऑपोजिट consonant म्हटले कितें हे वर्ड्स सोडून जे कितें लेटर्स आसा पळय ते. सो टोटल कितले असले 11 आनी 11 आता आमकां पळय vowels कितले मेळ्ळे 4. सो बाकीचे जे वर्ड्स असतले हे वर्ड्स सोडून ओके तेका कॉन्सोनंट म्हणटले. सो ते कितले आसतले टोटल 7. सो तुमच्या त्या टायमार कॉन्सोनंट आसलेले आन्सर कितें येतलो 7/11 येतलो. ओके सो दोन हे टर्म्स याद दवरा. वोवल्स येयलो जाल्यार ही 5 लेटर्स कॉन्सोनंट येयलो ही 5 लेटर्स सोडून जे असतले लेटर्स ते घेवपाक जाय. क्वेश्चन नंबर 10 अ डाय रोल्ड. सो एक डाय जो आसा तो रोल्ड केलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो डायचेर आसतलो पळयाच सो हे चान्सीस आसा एक डाय उडयलेले पडपाक. सो आउटकम 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितें सांगला ग्रेटर देन 4. सो ग्रेटर देन 4 चान्सीस कितले येता पडपाचे. सो हांगासर जो पॉसिबल आउटकम आसतलो तो 6. फेवरेबल आउटकम कितले पडोंक शकता ग्रेटर देन 4 म्हटला म्हणजे 4 धरप ना मोर देन 4. सो 5 आनी 6 आसतलो. सो 5 आनी 6 सो कितले टोटल 2 जाले. सो हांगासर 2 1 जा 2 3 जा. सो B is your correct option. This type of probability question is very important for competitive exams like SSC. Let us solve it in a very simple way. So first you have to find the total number of letters given in the word. First, the word Goa SSC has total how many letters 1 2 3 4 5 6 6 letters. So this is your possible outcome. So total outcome. Now you have to find consonant. So before that you can find the vowels. Vowels are AEIOU. So how many letters are present here of vowels? O and U. So O and A. So total number 2. And consonant. So you can write GSSC. So total 4. So 2 plus 4. So this is your favorable outcome. Now write a formula. Getting event that is consonant. So favorable outcome that is 4
and total outcome 6. So cancel 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 upon 3. Next question. Bag contains 3 red and 2 blue balls. Probability of picking red. सो एक बॅग आसा तितून 3 रेड बॉल्स आसात. तुमका बॉल्साच्या प्लेसीर मार्बल म्हणूनय दिवंक शकता. प्लस 2 ब्लू बॉल्स आसा. सो 2 कंडिशन दिला तुमका. एक रेड बॉल 3 आसाच आणि ब्लू बॉल्स 2 आसाच. ओके. सो आता आमकां हांगासर प्रोबेबिलिटी इव्हेंट म्हणजे कितें केला हांगासर प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड. सो रेड बॉल बॅगांतले काडल्या. सो कितें प्रोबेबिलिटी आसतली. सो हांगासर गेटिंग अ रेड बॉल फॉर्म्युला जो आसा तो फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम. सो हेंची बॉलांची पयली टोटल कराच. एक रेड बॉल आणि ब्लू बॉल्स आसा. सो 3 + 2. सो ह्यो तुमचो जो टोटल आउटकम आसतलो पळय तो जालो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. भितूनले तुमकां सांगला खंयचो रेड बॉल काडूंक सांगला. रायट. सो रेड बॉल काडलो. रेड बॉल कितले आसा 3. सो 3 upon 5. सो A इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हिट. व्हेरी इंपॉर्टंट. हांगासर एटलीस्ट वर्ड यूज केला. जेन्ना कितले कॉइन्स सांगले 2 कॉइन्स. सो जेन्ना 2 कॉइन्स टॉस करता तेन्ना आउटकम हो टोटल कितलो आसता 4 आसता. सो एक नोट जर एक कॉइन टॉस केलो जाल्यार ताचो पॉसिबल आउटकम 2 येतलो. 2 कॉइन टॉस केलो जाल्यार 4 येतलो आणि 3 कॉइन्स टॉस केलो म्हणून सांगला जाल्यार 8 येतलो. ओके. सो हे डायरेक्टली तुम्ही जो टोटल आउटकम आहा पळय तो बरोवंक शकता आणि मागीर अपॉन जो न्युमरेटर आसतलो पळय तो कितें इव्हेंटाचेर आसा पळय तो घेवपाक जाय. सो 2 कॉइन टॉस केले जाल्यार आउटकम त्याचो कितलो येतलो टोटल आउटकम 4 येतलो. तो खंयचे पळय. एकदा 2 कॉइन्स उडयले जाल्यार हेड एकदा टेल पडोवंक शकता. एकदा हेड आणि टेल दोन्ही एका ह्यो एक कॉइन परत पहिल्या कॉइनाचेर टेल पडोवंक शकता दुसऱ्या कॉइनाचेर हेड पडोवंक शकता. सो आउटकम इतलेच जातले जेन्ना 2 कॉइन्स उडयतले. हे वांगडाच कॉइन उडयले. सो दोन्ही वांगडाच कॉइनाचेर हेडूय पडोवंक शकता. दोन्ही कॉइनाचेर टेलूय पडोवंक शकता. एक कॉइनाचेर हेड एक कॉइनाचेर टेलूय पडोवंक शकता. एक कॉइनार टेल आणि हेड पडोवंक शकता. हे आउटकम तेचे जाले. सो तुमकां इव्हेंट कितें सांगला. इव्हेंट जो आसा गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड सांगला. रायट. सो एक तरी हेड आसपाक जाय म्हटलं. एक तरी. सो एक तरी हांगा 2 आसा म्हणजे एक तरी आसा. कळ्ळें. सो एक हो कन्सिडर कर. हेतून आसा ना. हेतून हेड ना म्हणून हो धरप ना. हेतून एक तरी हेड आसा. हेतून आसा. ओके. सो हांगासर कितले जाले तुमचो जो फेवरेबल आउटकम जो आसा तो कितलो 3 आणि टोटल आउटकम तुम्ही कितलो काडला 4. सो 3 upon 4. So B is your correct option. Probability of failure if success probability is 0.72. So probability of failure आमका find out करूंक सांगला आणि सक्सेस प्रोबेबिलिटी दिला कितलो 0.72 दिला. सो आता हांगासर एक फॉर्म्युला आसा तो नोट डावन करात. प्रोबेबिलिटी ऑफ इव्हेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इव्हेंट इक्वल टू 1. सो जो कितें इव्हेंट जातलो आणि जो जावचो ना त्याची टोटल मेळून कितली जातली 1 जातली. सो आता हांगासर आमकां सांगला फेलियर म्हणजे कितें आसतलो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इव्हेंट आसतलो आणि सक्सेस प्रोबेबिलिटी म्हणजे कितें जो इव्हेंट जाला तो कितलो जाला 0.72. सो जावना तो आमी हांगासर बरयतले नॉट इव्हेंट इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इव्हेंट इक्वल टू 1 हो प्लस आहा तो अदर सायड गेलो 0.72 जालो. सो 1 आता आमकां 0.72 मायनस करपाक जाय. सो डेसिमल दिया हांगा 2 0 घालात. सेम 0.72. सो इन शॉर्ट तुम्ही डायरेक्टली 100 72 काढले कितले उरता 28 असे प्रेडिक्ट करपाक जाय. जर कोणाक कळना जाल्यार अशें करूंक शकता तुम्ही. 10 2 काढले 8 हांगासलो हांगा गेलो म्हणजे 9 9 7 काढलो 2 डेसिमल हांगा येयलो हांगासलो कॅरी केल्लो म्हणजे हांगा 0 उरलो. सो 0.28. सो युअर करेक्ट ऑप्शन इज 0.28. A number is chosen from 1 to 15. Probability it is a composite. सो आमकां कंपोजिट नंबर फायंड करूंक सांगला. सो हांगासर आमी फर्स्ट येता बरयतले पॉसिबल आउटकम जो आसा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो हे सगळे नंबर टील 15 पर्यंत बरोवपाक जाय तुमकां. 15 म्हटल्यार 1 to 15 पर्यंत नंबर बरयले. आता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितें सांगला आमकां कंपोजिट नंबर. रायट. सो आमी ऑलरेडी एक प्रॉब्लेम पळयल्ले प्रायम नंबर म्हटल्यार कितें सांगलेले जे आपल्या टेबलान येतले आणि स्टार्ट विथ कितें येतलो तो 2 3 5 7 11 13. जर तुमकां प्रायम सांगलेलो 15 पर्यंत जाल्यार हे नंबर येतले. हे आपल्या टेबलान येता दुसऱ्यांच्या टेबलान येना. आता कंपोजिट नंबर खंयचे स्टार्ट विथ 4 जाता कंपोजिट कित्याक हो 2च्या टेबलान येता. कंपोजिट म्हणजे जे दुसऱ्यांच्या टेबलान येतले 4 6 8 9 10 12 14 आणि 15. सो कितले नंबर आहे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आसा. ओके. सो 8 आणि तो पॉसिबल आउटकम जो आसा ते टोटल नंबर कितले 15 आसा. ओके. सो हे 15 आसा टोटल. सो आन्सर तुमचो. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा. क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन आणि टेस्ट जी आसा ती अटेम्प्ट कराच. थँक्यू.